शेणत चल्ला गोंयकारांचो पाडवो आनी धेंडलो। दिवाळेच्या दुसऱ्या दिसा कांय सुवातांनी जाता गोरवांची पुजा। नाफ्ता आशिल्ले ते बोटींतल्यान गाळापासून ना कसलोच धोको। 2 वर्सां आदीं पाकिस्तानांतल्यान हाडिल्ली टँकर। मंत्री मिलिंद नायकान केलो दावो। मरिना प्रकल्पावेली आयतारची जनसुनावणी धुकल्ली फुडें। आमदार आनी आंदोलन करप्यांची भेट घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान घेतलो निर्णय। दर्यादेग वाठार वेवस्थापन आराखडो तयार जाल्या उपरांतच जातली सुनावणी। जीएमसीच्या कंत्राटदाराच्या विरोधात कागाळ नोंदवपाचे पुलिसांनी दिले आश्वासन। सांताक्रुजा हाडून उडयल्लो ट्रक भर कोयर। पुलीस कारवाय करिनात जाल्यार घेतले कायदो हातांत। पुलिशेचेर मोर्चा काडून थळाव्यांनी दिली शिटकावणी। येवकार, हांव रुशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। गांवाचे गांवपण तिगोवन दवरपी आनी एकवट राखपी परंपरा काळा भायऱ्यो जायत चल्ल्यात वा त्यो विद्रूप जायत जाल्यात। पूण कांय गांवांनी हे सांस्कृतीक दायज सांबाळून दवरला। दिवाळेक हालीं आमी दिवे आनी आकाश दिवे पेटयतात, पूण ते नरकासुराक मारलो म्हणून न्ही, नरकासूर येता म्हणून। गोरवांचो पाडवो तर इतिहास जमा जायत चल्ला। पयलीं दे धेंडलो पावस शेणलो म्हणीत दिवाळेच्या दुसऱ्या दिसा अख्खो गांव धेंडलो खेळटालो। आतां धेंडलोच शेणपाक लागला, मात अजूनय कांय गांवांनी धेंडलो नाचयतात। गोरवांचो पाडवो मात सामकोच दुर्मीळ जाला। गोंयांत फोंडे, सत्तरी, दिवचले, तिसवाडी अशा बऱ्याचशा तालुक्यांनी धेंडल्याची परंपरा आसली। पूण आतां थोड्याच गांवांनी ही परंपरा तिगोवन उरल्या। खाणेपार आनी केरी हे तेतूंतले 2 गांव। पाडव्याचो हो एक भाग। कृष्ण गोरवां राखण्यांचो देव तशेंच गांव राखपी देव अशें मानत आयल्यात। देखून पाडव्या दिसा धेंडलो खेळपी कृष्णाची मूर्त तकलेर घेवन घराघरांनी भोंवून धान एकठांय करता। घरांतली बायलां गंध फूल घालून तेची पुजा करतात। गांवा भायल्यो वायट गजाली गांवांत येवच्यो न्हू होवूय ह्या खेळा फाटलो एक हेत। धेंडल्यान एकठांय केल्लें धान सांज वेळार शिजयतात आनी पुराय गांव एकठांय येत ताचो आस्वाद घेतात। एकचाराचें प्रतीक आशिल्ल्या धेंडल्यांतले उमेद वाडोवपी हे कांय खीण। दर वर्सा आमी पाडवो मोठ्या उत्साहान साजरो करता। ह्या पाडव्याक आमी सकाळी फुडें गोरवांची पुजा करता। मागीर कृष्णाची मुर्ती घेवन आमी सगळ्या दारादारांनी भोंवता। सगळ्या गांवांत भोंवून आमकां भोंवता म्हणल्यार दनपार जाता। दनपारां आमकां जें कितें धान्य मेळटा तितून तें आमी सांजचे मोठे हितून ताजो उपार शिजोवन सगळ्या गांवांक वाडटा। देव देवलो पावस सोडलो कितें आनी वार्षिक प्रमाणे तो आमी करता। कितें वायट बरें कितें असलें तें तेमी भितर देवान घेवचें न्ही अशें म्हणून मुहूर्त हाडटा आनी ती पुजता, गंध फूल घालता, निवेद दाखयता, आरती दाखयता सगळें आनी घराघरांनी भोंवून व्हरता। सगळ्या घराघरान भोंवून येता आनी थंय सगळ्या घराघरांनी गंध फूल घालता, आरती दाखयता, गंध फूल निवेद बी सगळें। जसो धेंडलो तसोच गोरवांचो पाडवो गोंयच्या कृशी संस्कृतायेंतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस। आमची तुमची पोटां भरपा खातीर वावुरपी गोरवांचे मोन जातीक ह्या दिसा पुजतात। आतां ती शेतांय गेलीं, गोरवांय गेलीं आनी गोरवांचो पाडवोय बी। गोठ्यांच्यो जाल्यात गॅरेजी। आतां गोरवां एक तर रस्त्यार बसलेले मेळटात वा गोशाळांनी। पूण तरीकय जंय आसात थंय गोरवांक पुजचेली परंपरा आजून तिगून आसा। तेतूंतलेच हे 2 खीण। एक काणकोणांतल्या खोती गांवांतलो आनी दुसरो मयेचे गोशाळेंतलो। दिवाळी म्हळ्यार दिवाळेच्या निमित्तान आयज आमी पाडवो सगळ्यांक साजरो करता आनी आमी सकाळचें मातशें बेगीन उठ्ठा। सगळ्यांत पयलीं आमी गोरवांची आमची वाडी करता, मागीर आमी दावे लायता, फुलां घालता आनी फोव बांदता आनी मागीर नंतर आमी गोरवांक सोडयता आनी रानां वयर व्हेल्या उपरांत मागीर फोगोट्यो बी लावन खुबशे गोरवांक नाचयता। अशे तरेन खुबशे उमेदीन आमी दिवाळी सजयता। आयज पाडवो जो आसा तो आमी सेलेब्रेट केल्लो आसा
ही रस्त्या वयली गोरवां हाडून जी आमी हांगासर दवरलेली आसा आनी तेंची आयच्या दिसा आमी पुजा केल्ली आसा. कारण गाय आनी आमची बैल जो आसा, जो आमचो गोवंश जो आसा, हो आमच्या खातीर अती म्हत्वाचो घटक जावन आसा. आयज संपूर्ण गोंयभर किंवा संपूर्ण राष्ट्रभर गो मातेची पुजा केली वयता, जाका आमी पाडवो म्हटलो वयता. तुमकां हांव हें सांगूंक सोदता की तुमच्या माध्यमांतसून संपूर्ण गोंयच्या रस्त्यांचेर जी गोरवां आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन आमकां गोशाळेन हाडून तेंची येणाऱ्या वर्सा मोठी सेवा जी आसा ती करपाची आसा. आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि काणकोणच्यान देविदास गांवकार. दोनापावलच्या त्या टँकरात आशिल्लो नाफ्ता दूषित आशिल्लो देखून तो धोकादायक नाशिल्लो. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान दावो केला. तो म्हणटा, दर्यांतलें उदक टाकयेंत मिक्स जाला आनी ताचो गाळ जाला. पळयात. 4 दीस जाले राजभवना कडल्यान लागींच आशिल्ले दर्यांतले खडपाकुशीक नाफ्ताचो टँकर येवन रावला. चवथ्या दिसा मुख्यमंत्र्याबरोबर घेतिल्ले बसके उपरांत मिलिंद नायक मिडिया कडेन उलयतालो. मूळची पाकिस्तानची आशिल्ले हे बोटीक डॉकात येवपाक दिले बद्दल ताणें एमपीटीक दोश दिलो. मागीर ती येयली मुंबय येवपाक ट्राय करतली, येवपाक शकूंक ना म्हणून गोंयान हाडली. पोर्ट गोंयान ताका विचार नासान हाडपाक जायनासलें. इट इज नॉट अ वेसल नाव. when engine is not there, it cannot be called as vessel. Simple. नाफ्ता हा पळय, इट इज कंटॅमिनेटेड नाफ्ता नाव. इट इज कंटॅमिनेटेड म्हणजे ताका नाफ्ताचोय दम ना. खरें सांगपाचें म्हणल्यार आतां तें मिक्स जाला उदक, नाफ्ता, पावसाचें उदक आनी सगळें, आनी दॅट इज कॉल्ड स्लज. हांगासरले कोण स्लजवाले हांव व्हरता ते सगळे फाटल्यान लागले ताका काडपाक. आमी वता ताका 2 पार्ट आहा. एक तर स्लज तें काडून व्हरपाचें, वॉट इज कॉल्ड एज नाफ्ता नाव. ओरिजिनली इट वॉज कॅरिंग नाफ्ता. ते स्लज आतां काडपाचें, हांगा विकपाचें. नाफ्ताचो रेट कितें आहा ताच्या 25% 30% स्लज कोणें घेवप. एमपीटीन धक्यार ही बोट येवपाक दिल्ल्यान मिलिंद नायकान एमपीटीक दोश दिला. आफ्टर नोईंग ऑल्सो द वेसल हॅज कम फ्रॉम आय डोंट नो वीच कंट्री. हांव हर्ड इट इज फ्रॉम पाकिस्तान. येयली त्याच्यान ती केरला पावली. थंयच्यान तेणी हाफ लोड कितें तरी काडलो. ऑल दीस इज स्टोरी वॉट आय हर्ड, बट इट इज फॅक्ट म्हणून उरल्या ती. त्याच्या उपरांत ती परतून थंयच्यान दे आर सपोज टू डिलिव्हर समथींग इन कलकत्ता समजा. हांव कितें सांगता ते मे बी द स्पॉट मे बी रॉंग, बट दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. एमपीटीक ब्लेम केला, सीएमान सांगला तेची इलेक्शन जातली चेअरमॅनाचे, सगळे उलयला. म्हाका दिसता लोकल म्हणून ते तिंगा कांय हें जावपाक जायना. एक इट इज व्हेरी बॅड फर्स्ट ऑफ ऑल, पण ती हाडप हें रॉंग. एमपीटी 100% विदाउट नोईंग इट्स एक्चुअल दी हाडूंक जायना. खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर आल्तीनच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. 2 नोव्हेंबराक जावपी मरीना प्रकल्पावेली जनसुनावणी रद्द जाल्या. दर्यादेग वाठार वेवस्थापन आराखडो पुराय जाल्ल्या उपरांतच मरीना प्रकल्पावेली जनसुनावणी जातली. सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता बरोबर बसका जाले उपरांत कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्डाणान मिडियाक सांगले. मरीना प्रकल्पावेली जनसुनावणी 2 नोव्हेंबराक जावपा आशिल्ली, पूण गांवांतल्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान ती फुडें धुकल्ल्या. सोमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गांवांतले लोक, समाजीक वावुरपी आनी आमदारां बरोबर बसका घेतली. बसकेक भाजपाचे आमदार एलिना साल्डाणा, फ्रांसीस सिल्वेरा, टॉनी फर्नांडीस, बाबूश मोन्सेरात आणि काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हजर आसले. बसके उपरांत आमदार आणि सामाजीक वावुरपी मिडिया कडेन उलयले. पळयात. The Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has taken the right decision that the hearing is going to be postponed until the CZMP is ready. He has made it very clear that we will not have the hearing and that we will have it hearing as soon as the CZMP is finalized. I think CZMP finalization is what everybody wanted, I think, and it's a step in the right direction, and it is people's view which he is looking, which is people's view he is going to take. जेन्ना आमचे हियरींग जातलें तेन्ना आमी हियरिंगाक सगल्यांनी एकठांय जावन सगळे आनी आमचे जायते जाण आमचे पळय एगेन्स्ट मारिनाचेर एगेन्स्ट आमी डिमांड करता. तेणी आमकां जरी तर हियरींग फुडें जायत जाल्यार आमी सगल्यांनी हियरिंगाक येवन आमचे डिमांड कितें आसा ते आमी डिमांड थिंगा घालचे पडटले. तेन्ना आमी पयलीं आमी रेप्रेजेंटेटिव्ह दिला तेन्ना आयचे हियरींग कॅन्सील करपाक दिला आनी तशेंच CZMP प्लॅन जाल्या नंतर हें हियरींग जातलें म्हटलां सीएमान. आनी आमी आमचें सजेशन कितें आहा तें आमकां जेन्ना हो प्रोजेक्ट ह्या गांवांत वाठारांत नाका म्हणून सांगला that we will protest it. No, I'm saying if people doesn't want, I think I'm there with the people. No? Okay. I'm saying if people doesn't want, the government should have it. सकाळी नावशीचे लोक, कांय समाज वावुरपी आणि भाजपा फुडारी रामराव वाघान
पणजेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विकास गावणेकाराची भेट घेतली. हे भेटेत तांणी मरिना प्रकल्पावेली जनसुनावणी रद्द करपाची मागणी केली. तशें केलें ना जाल्यार रस्तो आड येतले अशी लोकांनी शिटकावणीच दिली. कलेक्टरान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण तुमचे हे जे आज तुमी कितें जे म्हणणें आसा ते सरकारा मेरेन पावयता. आमी तांकां सांगलां की बेगिनात बेगीन जो कितें निर्णय आसा तो तुमी आमकां सांगचो. तशें करतकच आमी आमची मुखार जी कितें एक्शन आसा ती करपाक मोकळे जातले. आमदारांनी आमकां काल का पयर सांगलें की मिटींग बीन करपाची हे करनाका कित्याक आमी ऑलरेडी जाले फायनल. आयज सांजे पर्यंत नाल्यार फाल्यां सकाळी तो अनाउन्समेंट करतलो सीएम म्हणून हे आमकां वर्डिंग्स आसा अशें. पूण जाला कितें सद्या प्रेझेंटली सिच्युएशन पळोवन मिटींग आमचो जो प्लॅन करता तेच्या पयलीं एक दीस पयलीं मिटींगेक आपयता म्हणल्यार कितें तो मोमेंटम ब्रेक डावन करपाक. दीस शूड बी अ वॉर्निंग बेल फॉर द गव्हर्मेंट दॅट पीपल आर नॉट गोईंग टू बॅकस्टेप. आयज आमी क्लियर इंडिकेशन दिला की आयज तर आजचो एक दीस आहा तांकां की आयज हें सुद्दां सांगलें आमी तुमी आमकां ऑफिशियल लेटर दिया की कॅन्सल जालें म्हणून फाल्यां पब्लीक मिटींग आमी करिना. हें सुद्दां रिक्वेशन. फाल्यांच्यान जे मुवमेंट स्टार्ट जातलो इट इज गोईंग टू बी द वर्स्ट. आमी आमचो जीव सुद्दां गेल्यार आमी गांवकार जीव सुद्दां गेल्यार आमी रेडी आसा. पूण हो हियरींग करूंक दिवचो ना म्हणल्यार दिवचो ना. मात आमदारांनी आंदोलन करप्यांक सांगलें जे कितें करतात तें चिंतून करात. पळयत तांकां कितें सांगपाचें आसलें तें. But now some villagers said they don't want public hearing. They directly want that marina project to be cancelled. In protest, they made the demand today to collector. See, as a chief minister, I don't think he can take that stand in view of the investments and all that. But I think we as people who are opposing also have to give him sufficient time. I don't feel that we should not trust him at this point because people's demands are there. Some of the people's are there. Now let us not go into details of this. I think he's taken a good decision and everybody has agreed here. आमी अजूनही स्ट्रेस करता आनी मागता सीएमा कडेन मागला आनी सीएम आमकां आशा दिसता की सीएम हियरींग घेवच्या परस तें कॅन्सल करतलो. तें आमकां फुडें दिसता. न्ही आमकां कॅन्सल जाय. आमकां सगळ्यांक कॅन्सल जाय. आमकां प्रोजेक्ट व्हेरी क्लियर. आमकां हियरींग सुद्दां नाका. वी आर अगेन्स्ट ऑन दॅट. खबराकार समीप नार्वेकाराबरोबर आल्तीनच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या कांय दिसांनी घोग्यांनी पडिल्ल्या पावस वाऱ्याक लागून सुबदळी पाड्डीच्या सुमार 200 शेतकारांची शेतां आनी केळी उद्ध्वस्त जाल्ल्यान सुमार 60 लाखांचे लुकसाण सोंसचें पडलां. केपे विभागाचो शेतकी अधिकारी संदेश रावत देसायान शेताभाटांची पळोवणी करून कितले लुकसाण जाला ते जाणा जावन घेतले. तांकां सरकारा कडल्यान लुकसाण भरपाय मेळोवन दिवपाचें ताणें शेतकारांक उतर दिलां. सुबदळीच्या शेतकारांची पोटां शेताभाटांच्या उत्पन्नाचेरच भरतात. फाटल्या कांय दिसांनी पडिल्ल्या पावसान तांची शेतां आडवी केली. वारे वादळान केळी उद्ध्वस्त जाल्यो. ताका लागून तांणी सरकाराक अर्थीक मजतीचो उलो मारला. सुबदळीचे शेतकार उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक वचून मेळ्ळे. ताणें तांकां मजतीचें उतर दिलां. तांणी रीण घेवन काय आवतां हाडिल्लीं. ही रीण फारीक करप कठीण जावन रावलां. तांणी बाबू कडेन आपले गारणे मांडले. ह्या वाऱ्यान पावसान खूब लुकसाणी केली शेतांक. आमी 200 वयर शेतकरी आहाय. आमकां 60 लाख हे जालो लुकसाणी. कित रोयता हितून भितर तुमी? शेत सगळे शेतच आनी केळी थोडी रोयल्या शेता कडेन त्यो गेल्यो. हे जाय मिशीन घालूंक पडटा सारे मारूंक पडटा. इतलो खर्च करून आमगे खर्च सामको गेलो ना. कांयच मेळपाक ना कित्याक गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प करपाचें. आमी सगळेच फार्मर्सान सगळे शेतकारांनी जमा जावन शेत रोयल्ले सगळे ते सगळे पेड्यार वाऱ्यान पेड्यार केल्ले आसा. तेंचे सगळ्यांनी आमी मशिनां लोनाचेर घेतली आसा आनी पंप ह्या कश्टान आमी शेत रोयल्लीं ते सगळे वाया गेल्ले आसा आमचें शेत सगळें. चड अशें डॅमेज 60 ते 70% डॅमेज अशें आमकां दिसला. आनी चड अशी शेती आसा ती आड पडलेली आसलेल्यान तांकां थोडेशें ते कम येयला सगळे चडान चड भाताचे. आनी तांकां डॅमेज 60 ते 70% अशें जालां अशें दिसता. आतां आमी हेजो सगळो रिपोर्ट घेतले आनी जी शेतकरी आदार निधी स्कीम आसा आमची तेजे अंडर जें कंपेन्सेशन आसा आमी ऑलरेडी दिवपाचे प्रयत्न करतले. तशेंच आमी शेतकऱ्याक सांगलां
ते ज्यांची डॅमेज जाला त्यांनी फोटो मारून आमचे जे शेतकरी आधार निधी ॲप्लिकेशन फॉर्म आसा त्या फॉर्मॅटान एप्लाय करपाक सांगला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सांताक्रूज वाठारात कोयर हाडून उडोवप्याचेर 30 तारखेमेरेन कारवाय करात, ना जाल्यार खर आंदोलन करतले. थळाव्यांनी पुलिसांक शिटकावणी दिल्या. हांगा कोयर उडोवप कायद्यान बंद जालें ना जाल्यार कायद्या भायर वचून आमी थळावे लोकच ते बंद करतले. मागीर पुलिसांनी आमकां भितर उडयल्यार जाता, लोकांनी सांगलां. जीएमसीचे कॅन्टीन चलोवपी सोडेक्सोच्या कंत्राटदारान सांताक्रूज वाठारात कोयर हाडून उडोवपाचे घडणुके सध्या बोळ चल्ला. पुलिसां मुखार मान्य करूनय ताणें कोयर उखलूंक नाशिल्ल्यान सरपंचा सयत गांवांतल्या लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. पुलिसांनी 30 तारखेमेरेन ताका धरून कोर्टा मुखार हाडपाचें उतर दिलें खरें, पूण तशें जालें ना जाल्यार कायदो हातांत घेत खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. पळयात. All the people of Santa Cruz are united to see that this thing is stopped immediately. If it is not done through the law, even we are ready to do it without the law. And then we are ready to go and sit inside. We are ready. But we want it to be stopped. And all those people in charge there should take action now. We want to send a clear message to the people who is dumping garbage in Santa Cruz. Please stop it. And we have, the PI have assured us that he would take strict action against the people who are dumping garbage on this. And we are awaiting, he has told us that on 30th he would arrest the culprit and he would be produced in the court. So we are waiting for the day to come, and if not, the agitation will be more stringent than this. He has assured us now within 2 days you will get the full report. And then action will be taken and he will be arrested and he will be produced in the court. ह्या कोयराच्या राशीत GSIDCच्यो प्लास्टीक पोतयो सापडल्यात. GSIDCचे ह्या कोयरा कडेन कितें कनेक्शन? हेरांचेर कारवाय करपी भलायकी मंत्री जीएमसीच्या कॅन्टीनाचे कंत्राट घेतिल्ल्या सोडेक्सोचेर कित्याक कारवाय करिना अशे प्रश्न तांकां सतायतात. पळयात. But now I hear that Sodesho is the one who has dumped them. That's what they are saying. I don't know. I was not there. But when I visited the place, I have seen bags of GSIDC. I have got photographs which I have given it to the court, where GSIDC bags, plastic bags of GSIDC are circulating there. So how is this GSIDC connected to this garbage? I really don't know. I think the health minister should look into this matter urgently and use his resources to punish Sodesho just like he is punishing somebody else. So let not this matter just close like that or die down like that. I want to know is how BVG India Limited is connected to taking garbage from Santa Cruz. पणजीच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. खाणेपारा फुटिल्ली PWDची उदका पायपलायन आयतारा सांजे उसरा दुरुस्त केली. ताका लागून तेच दिसा मडकय आनी प्रियोळकारांक उदक मेळपाची वेवस्था जाली. राष्ट्रीय महामार्गाचे चलिल्ल्या कामांक लागून आयतारा कुर्टीची उदका पायपलायन फुटिल्ली. पिवपाच्या उदकाचो मुखेल स्त्रोत आशिल्ली ही पायपलायन फुटिल्ल्यान कुर्टी खांडेपार, बांदोडा, मडकय आणि वेलिंग प्रियोळचे नळ सुक्यार पडिल्ले. कुर्टीच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आमचे कडल्यान लाखांनी भाडे एकठांय करतात, पूण आमचे अवतिकाये कडेन लक्ष दिनात. गिरायकाच येनात जाल्यार दुकानदारांनी पोटां कशीं भरपाची? आमी रस्त्यार येवपाची वाट पळोव नाकात. बेगोबेग आमचे प्रस्न जाग्यार घालात. काणकोणच्या कदंबा बस स्टँडा वेल्यान दुकानदारांनी महामंडळा लागीं मागला. काणकोणचो हो कदंबा बस स्टँड. पळयत तेची अवतिकाय. हांगा 23 दुकानां आसात, पूण गिरायकां पांय दवरिनात. कित्याक तर सगळी कडेन घाण पातळ्ळ्या, उदक साठोवन उरता, लायट तर वचत आसता. महामंडळ लक्षच घालिना. शेनवारा आयिल्ल्या वादळान जाल्यार बस स्टँडाची पाकीच उडून गेली. त्या उपरांत पडिल्ल्या पावसाक लागून स्टँडावेल्या दुकानांनी उदक रिगलें. बस स्टँडावेल्या दुकानदारांनी गोवा 365 कडेन मांडलें आपलें दुख्ख. पळयात. 2004 GSIDCंतल्यान बांदलो बस स्टँड कोट्यान रुपये मोडून बांदिल्लो आनी तेन्ना ती शॉपां आसात, भरपूर शॉपां आहा हांगा आनी 23 शॉपां आसात. 23 शॉपां आसात, RTO ऑफीस आसा हांगा आनी खुबशीं हें आसा. आनी पळयल्यार हांगा उदक इतलें भरता, उदक लोकांक अशें तें उदक करपाक भायर वचपाचें. तांगे कितें म्हाका खबर ना, उदक आयल्लें भितर वता, लोकां शॉपान येता भितर
आनी हे लोकांनी कितले कंप्लेंट केल्यो कितें केलें पण कांयच उपेग ना आनी म्हयन्याक कमी 2 लाख सुमार हांची भाडे वाडटाले कदंबा महामंडळ पण 2 लाखां वयर आनी पयलींच्यान पयलीं हांगा लायटीचो प्रॉब्लेम आसा बाकी तुगेले लायट सारकी लोकांक पेटप ना काळो उरता तें जाल्या आतां तें पत्र उडून गेलां तुमी परिस्थिती पळयला कितें जाली ती सगळे सायडीन अशें पत्र उडून गेल्ल्यान लोकांक आतां लोक हांगा बस येना की केन्ना उबो रावले कडेन पावस जाले कडेन माथ्यार पडत आनी ते महामंडळ कदंबा महामंडळाची वाट पळयता आमकां लोकांक तकलीफ घालून वचत तें सांगूंक शकना केन्ना कितें दुकानकार भाडे भरतात जेन्ना हांव जाणा हांव स्वता वचून 5,000 भाड्याक घेतली शॉपी आतां 18,000 भाडें जाला 5,000 भाडें घेतलें 18,000 भाडें म्हळ्यार आज तेन्ना पळय सगळो तांगे सद्यान 1 लाख भर येतालो जाल्यार आतां 3-4 लाख रुपया भाडें येता आनी 4 लाख भाडें घेवन सुद्दां ह्या लोक त्रास काडटा की त्या हाजेर 1 रुपया 2 रुपया मार्जिनाचेर धंदो करता लोक आनी त्या धंद्याचेर तांणी हें भाडें भरप कशें पब्लीक हांगा येना म्हणजे पॅसेंजर वाटेर खंय रावतात बस स्टँडार येवप बंद जालां आनी दुकानकारांनी गिरायक येताले तेंय बंद जाल्लें आसा आनी कोणगे बस थांबली ते बसी उदक तितलें हातूंत बस लोकांक दुकानां महामंडळ हें कितें हें दिनो आसा हें कळ्ळें म्हाका पयल्यार बेगिनान बेगीन लोक हे सगळ्यांनी रस्त्यार येवची पयलीं हे लोकांनी सरकारा कडेन विनंती आसा की बेगिनान बेगीन हें करचें. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. वडाच्या खांदयो लायटीच्या वायरींचेर पडिल्ल्यान कुंकळ्ळेच्या पाजरखणी वॉर्डांतल्या लोकांक 3 दीस जाले काळखांत रावचें पडलां. पळयात. लायटीच्या वायरींचेर पडलेल्यो ह्यो खांदयो कापून उडोवच्यो आनी मोडिल्ले खांबे दुरुस्त करून विजेची तरतूद करची अशी पांजरकोणीच्या लोकांनी मागणी केल्या. लायट ना म्हणून घरांतले मिक्सर ग्रायंडर चलनात. मिक्सर ग्रायंडर बंद पडिल्ल्यान नुस्तें कडी करपाक मेळना. भुरगीं सुक्यार पडल्यात. लोकांचें म्हणणें 3 दिसाला लोकांक लायट ना लोकांक धाकटी पोरां आहाय तेका मिक्सरान घालून जेवता ती आज उपाशी आहाय तेच कोण चोयता हांव मागता हे आमगेलो लायटी डिपार्टमेंट आहाय तेमकां कळ्ळें की जेन्ना फोन येयलो तेमी फोन वयर घालपाचो ते फोन सकला दवरताय आनी फोन बिजी म्हणटाय तूं म्हाका सांग आतां हें आतां आमी कितें करपाचें एकल्याक हांवें हायर केलो बाणांचा एक्सपोर्ट काडर त्या गाडयेक तो म्हणलो 6,000 म्हण लागलो 6,000 मुगे बसान दितलो मागीर कोण कापले कापील ना सोडा हो ते सोडा ती घातले आमकां आज लायट ना आमगे भुरगीं सफर जाताय 3 दीस जाले 3 दीस आयकला आमगे भुरग्यांक हे किचडी आमी मिक्सराचे माताय ते पोटा आय थिंक भुके न्हे जाता हाय ना काय किता हय हे प्रॉब्लेम आमगेले लायट ना जाता. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.